नमस्कार, हांव सरितास कोहन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया ताळकिळ्याची भाजी। ही ताळकिळ्याची भाजी हांवें घेतल्या। पळयात बरी एकदम तरणी अशी आसा। ही भाजी आमकां बरी धुवपाक जाय आनी बारीक शिनून घेवपाक जाय। ही हांवें ताळकिळ्याची भाजी बरी बारीक शिनून घेतल्या। ही पळयात अशी बारीक शिनून घेवपाक जाय। आता आमी भाजयेन कांदो घालुया। एक मोठो कांदो बारीक चिरून घेतला आणि 2 हरवे मिरसांगो चिरून घेतल्या, त्यो घालुया। थोडीशी पणसाची भिकणां घेतल्या, ती घालता। 2 चमचे मूग हांवें भिजत घालून घेतल्या, ते घालता। तातून आमी घालुया चवी पुरते मीठ आणि हातून उदक घालून भाजी शिजत दवरुया। हांवें तेलाचो वापर करूना, ताका लागून उदक घातला। गॅस चालू करून गॅसार हांवें भाजी शिजत दवरल्या। भाजी आमी धवळून घेवया आणि हाचेर झाकण घालून भाजी शिजोवन घेवया। झाकणार हांवें थोडेशें उदक घातला। उदक घातले म्हणटकीर भाजी रोखडी शिजता। आता आमी भाजी धवळून घेवया। भाजी शिजता आसतना मदीं मदीं आमकां धवळून घेवपाक जाय। आता पळोवया भाजी शिजली जाल्यार। भाजी शिजत आयल्या। तातून थोडे उदक आसा, ते उदक सगळें सुकोवन घेवपाक जाय। तातून घालुया थोडीशी सोय, अर्धो चमचो घालता साखर। हे सगळें मिक्स करून घेवया। मूग, कांदो, भिकणां बरी शिजली। थोडेशें उदक आसा ते आमकां सगळें उदक सुकोवन घेवपाक जाय। आता पळयात भाजयेतले उदक सगळें सुकले। भाजी आमची तयार आसा, रेडी आसा। ताळकिळ्याची भाजी मूग घालून केल्या, खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।